लोकशाही मूल्याचो उत्सव आसा आणि 26 जानेवारी 1950 दिसा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली संविधान तयार झालं. हो भारतीय संविधान जगातलो सगळ्यात प्रस्तुत आणि लोकशाही मूल्यांनी परिपूर्ण संविधान आसा. हो प्रत्येक नागरिकाक समान अधिकार, स्वतंत्र आणि कर्तव्य दिली. हो दीस फक्त उत्सव साजरो करप न्हू तर स्वतंत्र सैनिकांची बलिदानाची याद करून देशा खातीर जबाबदार नागरीक जावपाची शपथ घेवपाक जाय. संविधान आमकां फक्त आजच्या अधिकारूच न्हय तर कर्तव्याची जाणीव करता. संविधानाची खरी अंमलबजावणी तेन्ना जाता जेन्ना नागरिकांनी आपली जबाबदार जाता कायद्याचो आदर करता आणि समानाक समतोल जपले जाता. आम्ही प्रत्येक संविधान जपले तरच लोकशाही टिकतली. आयज प्रजासत्ताक दिन नवो भारत घडोवपाची शपथ घेवया. असो भारतात जंय अन्याय, भेदभाव, अत्याचार आसचो नाच, जंय आमी प्रत्येक नागरिकाक समान सुविधा अशी संधी मेळटली. भावान भयणीन गोंय स्वतंत्र जालो उपरांत भारताच्या संविधानात आमकां आस्पावून घेतले आणि ह्याच दिनाक सावन भारताच्या संविधानाचो सगळो तरतूद आमकां लागू जालो. भारत देश माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी यांच्या सक्षम नेतृत्वाखाली आमचो भारत देश दिसान दीस चौफार विकास करीत आसा. आमच्या देशात कडल्यान पूर्ण जग शांततायेचे धडे शिकता. हे सगळे मजबूत संविधानान दिले. ज्या जाग्यार शांती थंयच प्रगती शक्य. आमचो गोंय ल्हान पूण सरकाराच्या विकास ध्येयाक लागून आमकां सगळ्या क्षेत्रांनी आमचो वावर दिसता. गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या मजबूत नेतृत्वाखाला काही वर्षांत सर्वांगीण विकासाच्या दिशेने महत्वाची पावलां उखलल्यात. पायाभूत सुविधा, भलायकी सेवा, शिक्षण, पर्यटन, नुस्तें व्यवसाय, दूध व्यवसाय यासारख्या क्षेत्रात लक्षणीय प्रगती केली. तरुणां खातीर रोजगाराची नवी संधी निर्माण जाय आसा. महिलांच्या सशक्तीकरणाक यांनी सामाजिक कल्याण खातीर विशेष प्राधान्य दितात. लोकांच्या कल्याणाच्या नदरेत विकास जालो दिसून येता आणि संविधानातल्या अधिकाराचो मूल्याचो आदर करीत असतानाच तिचो योग्य तो वापर जातलो याची तत्नाय आमी घेतात. भारत सारख्या जगातल्या व्हड लोकसंख्येत लोकशाही तिगोवन धरपाचो काम संविधाना मार्फत जाला याची आमी नोंद घेवपाक जाय. आमी सगळ्यांनी एकठांय येवन संविधानातल्या मूल्याचे पालन करत असतानाच गोंयच्या आणि देशाच्या उज्ज्वल भविष्या खातीर योगदान दिवया. आमी आमच्या कार्यात देशप्रेम दाखोवया. ल्हान ल्हान पावलांनी मोठे बदल घडोवया. जय हिंद, जय गोमंतक.